The first issue which was discussed was what happened yesterday. तुमच्याकडे क्वेश्चन असताना पयलींच सांगता. काल वास्को जो इन्सिडेंट जालो वा एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. टॅक्सीवाले एक वाटे आमी जेन्ना एग्रिगेटर हाडटा म्हणटा आमी सारके आसा जाल्यार काल वास्को कितें जालें ह्याच टॅक्सीवाल्यांनी सांगपाची गरज आसा. It is not acceptable at all that somebody will play with the tourism of Goa. As I lay my apologies to the people who suffered, I share my regrets that these people who have acted will not be spared if they do it again. ह्या फाटी आमी पुलिसे कडेन उलोवन वी हॅव एन्श्युअर्ड कोणे थापट मारला कितें मारला सीएमान क्लियर डायरेक्शन दिल्या एक्शन घे म्हणून. आनी असले समज गजाल्यो जातल्यो जाल्यार दिस इज नॉट एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल. As far as MPT is concerned, we are going ahead with a counter there. Queue system will be put up over there. जो टुरिस्ट येतलो त्या टुरिस्टाक कितें एक्सपिरियन्स जाय इन टर्म्स ऑफ दे प्री बूक करतात, हांगा येवन बुकींग करनात. ते थंय टूर करता तेन्ना प्री बूक करता. सो तांणी समज बाय कार घेतला काय बाय ऑप्शन बाय बस घेतल्या, इट इज अ प्रोरोगेटीव ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टुरिस्ट टू डिसायड. हांव जेन्ना खंय भायर वता भोंवपाक हांव डिसायड करतलो काय तो डिसायड करतलो हांवें कशें भोंवपाचें काय म्हणून. सो सिमिलरली वी नीड टू गिव दॅट. We expect more coordination between tourism department and police. The same has been discussed with the chief minister. Bosco George has been instrumental in telling how the plan is going to be ahead and how we look at it. We will ensure that these type of activities don't take place. मुख्यमंत्र्यान सांगला हे परत जावचे ना. He has promised the industry की हे परत जावंक दिवचो ना. He has given very clear indications and instructions to the police department on acting on this type of mishandling of tourists. So whether it was MPT or whether it is anywhere else, these type of things will not be taken ahead. कित्याक शेवटी टुरिजम वाट लागता. हे कोण दिसावड्याचे पळयतात आनी लॉंग टर्म टुरिजम पळयना जाल्यार गोंय वील सफर बिकॉज ऑफ दीस टायप ऑफ पीपल हू गेट अ रॉंग नेम. काल तांणी जो इन्सिडंट केला हॅज रिपल्ड व्हेरी बॅडली फॉर अस थ्रू आउट द वर्ल्ड. म्हणून तुका हांव सांगता एज वी ले आवर एपोलॉजीज टू द पीपल हू सफर्ड ऑन बिहाफ ऑफ दीस मिसक्रियंट्स हू एक्टेड इन अ व्हेरी बॅड मॅनर.